राहुल भाई तुम्ही रिजाइन कित्याक दिले? पार्टीन ऑलमोस्ट जेन्ना इंडिया करप्शन स्टार्ट जाल्लो मुवमेंट त्या टायमार पार्टी नाशिल्लो म्हणल्यार सादारण 2011-12 पासून फॉर्म जाली तेन्नाच्यान आनी ज्यो ज्यो जबाबदारी पार्टीन म्हाका दिल्यो त्यो स्विकारल्यो आनी बरे तरेन टायम दिवन पार पडल्यो त्यो. कन्व्हिनर जावच्या पयलीं पार्टीन हांव ट्रेजरर आसलो पण दिसलें बाकीच्या लोकांकूय सुद्दां स्कोप हे दिवपा जाय, चान्स दिवपा जाय की लिडरशीप रोलान येवपाक. सो हांव स्वता जावन कोणा सांगिनासतना हांव ट्रेजरर म्हणून फाटीं सरिल्लो आनी दुसरे व्यक्तीन येवचो म्हणून. कित्याक तेन्ना पार्टी अशी दिसताली की थोडेच मोजके लोक आशिल्ले, ते बाकीचे लोक सामील जावपा जाय म्हणून हांव स्वता कोणें सांगिनासतना जबाबदारी लावपाक भायर सरिल्लो. आतां म्हाका सप्टेंबर 20 पार्टीनूच सांगिल्लें म्हाका तुमी कन्व्हिनर जा, कन्व्हिनरची जबाबदारी घे आनी ती स्विकारली हांवें. आनी फुडें नेटान काम गोंयच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा की आम आदमी पार्टीचो कसो विस्तार जालो तो, कशी वाट फुडें व्हेली आमी ती. आतां मागीर इलेक्शन जातकच खंय तरी दिसलें पार्टीक कितें वेगळे निर्णय घेवचे आशिल्ले. खंय तरी दिसलें अमूक व्यक्तिमत्व आसा किंवा कोणाची म्हत्वाकांक्षा आसा थंय पार्टीक खंय तरी फुडें व्हरपाक जाय. तें म्हाका दिसलें योग्य न्हय पार्टीच्या दृश्टिकोनांतल्यान. पार्टीची जी आयडियोलॉजी आसली त्या दृश्टिकोनान बरी न्हय अशें दिसलें म्हाका. म्हणून हांव स्वताहून कोणें सांगिनासतना किंवा कसलें दबाव येनासतना फाटीं सरलो आनी पार्टीक योग्य तो फुडलो निर्णय घेवचो ह्या दृश्टिकोनान फाटीं सरलो. आनी तुमी प्रेसिडेंट केन्ना करतले परत? म्हाका खबर ना ते पार्टीन थारोवचें केन्ना तें. हांव ज्यो म्हाका नॅशनल स्पोक्सपर्सन म्हणून केल्लो तशेंच कन्व्हिनर आनी नॅशनल एक्झिक्युटीव मेंबर ही जबाबदारी म्हाका सोंपयली आम आदमी पार्टीन. त्या जबाबदारींतल्यान हांव पार्टीक सांगलें म्हाका जमचें ना फुडें व्हरपाक तें. तेन्ना तुमी योग्य तो मनीस तुमी काडचो, तुमी थारोवचो आनी फुडें वाटचाल तुमी करची कशी.